E tante volte oggi ci vuole silenzio, no? Il silenzio è importante. A me colpisce un versetto del libro della Sapienza, è stato letto pensando al Natale dopo, no? E dice, quando la notte era nel più profondo silenzio, lì la tua parola è discesa sulla terra. Nel momento di più silenzio Dio si è manifestato. È importante pensare sul silenzio in quest'epoca che non ha tanto valore, sembra, no?
गायन घेऊया ची 2. बालका जेसू यो तुयो बाबा पयनीक सोडूंक यो भातो कामशे काडूंक यो संसार सगलो बदलूंक यो देव तूं पावसांत मोल बांदलो उठ तूं फुलून सोमनीतलो मनशांक सोडोय पात घातलो मनशांक निवार मोल नातलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्रूज बॉर्जीस हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पेद्रो रोजारियो वाज आनी आना ग्रासिया हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. फातिमा फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया आनी हेर सगळीं जी आपलो जल्माचो दीस मनयतात लग्नाचो दीस मनयतात तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया. जीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलांनी आसात वा आपल्या घरांनी बरीं ना जावन आसात तांकां पेकोवणीचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया आनी तांकां फावो तो इलाज मेळूंक मागुया. सगळ्या दोतोरां नर्सी पासत मागुया. तशेंच आमच्या सगळ्या लोकां पासत भोव करून ह्या दिसांनी वेगवेगळे तरेन घुसपागोंदळाक सांपडलेल्या आमचे गोंयचे परजे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो बरी खबर आमकां सगल्यांक आयकूंक बरी दिसता आनी बरी खबर आमी सगळीं आयकूंक रावता आनी बरी खबर आमकां मेळटा तेन्ना आमचो जबाब आंकवार मारीकूय बरी खबर मेळ्ळी आनी तिणें जबाब दिलो जाल्यार आयचे ह्या दिसा आमकांय जण एकल्याक देवाची बरी खबर घेवपाक आनी हे बरे खबरेक आमचो जबाब आमी दिवपाक करपा मागुया. आनी जायते पावटी आमचो जबाब भेसार मायेचो जाला. जायते पावटी आमकां कांयच पडलेलें नासलेल्या भशेन आमी केलां. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवचे बदलेक वायट खबरेचे आमी दूत जाल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पविधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत वाटेन सदांच सांगवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा जेन्ना सोडवणीचो संदेश दिवन तुज्या दुताक निश्कळोवंक आंकवारीशी तुवें धाडलोय तेन्ना तिणें तुज्या उच्चारून नजो आसलेल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यान घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरोवन देवाचें बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच खालती जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
इजेस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाटालांतल्या खोलायेंतली ओ उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आहाजान पोर्तिपाल केलो, ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक, दाविदाच्या घोराण्या. मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो जाली ना तुका? आतां देवाची तिडोवंक सोदताय? बरें तर, सर्वेस्परूच तुका एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल म्हणजे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर तीर करून दवरल्या. आमचो जबाब. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हाताचो आनी निर्मोळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. आमचो जबाब. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मोग पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. आमचो जबाब. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. दाविदाची चावी तूं. सासणीक राजाच्या दारवंटे तूं उगडटाय. काळोखाच्या बोणकोणीन बसलोल्या कैद्यांक सुटका दिवंक ये. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचे शीं भितर वचून देवदुतान म्हळें, नमान कुरपेन बोल्लली, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें,
भिवू नाका मारये. देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली, आनी जेसू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली, आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घोराण्यांचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो, आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा, आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. बरी खबर दिवपी आनी बरी खबर घेवपी भाव भयणीनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान हें आमकां फावो जालां. बरी खबर ही की सोडवणदार आतां येता. देव मनीस जाता, आनी देव मनीस जाता तो मनशाच्या बळान न्हय, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान मनीस जाता. पूण मनीस जाता आसतना एका मनशाक वेंचून काडटा, आनी ती म्हणल्यार आंकवार मारिया. खबर दिवपी आंज गाब्रिएल, देवाचो संदेशकार. तो देवाचो संदेश घेवन मनशां सवें येता. आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानान ही खबर घेवपी आंकवार मारिया, जी म्हणूंक जाता एक तरणाटी, एक भुरगी. आनी भुरगें कशें, एक तरणाटें कशें, हो देवाचो संदेश ती घेता. देवाच्या संदेशाक आपले प्रश्न मांडटा आनी देवाच्या संदेशाक आपलो होयकार दिता, स्विकार करता, जाबाब दिता. भाव भयणीनो, जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी लागीं पावल्या. वर्साच्या वर्साक जेन्ना ही परब आमी मनयता तेन्ना जेजू आमचो सोडवणदार आमच्या जिवितांत आनिकूय वाडत वचूंक जाय. हे पावटीक गेल्ले पावटी नाताल लावून दुसरे भाशेन आनीक बरे भाशेन हें स्विकार करप, सोडवणदाराक स्विकार करप आनी आमचें जिवीत ताच्या जिविता प्रमाणें मांडून हाडप हें जावपाकूच जाय. हो संदेश मेळो पासून मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार तें घडये वेगळें आसलें. पूण हो संदेश मेळ्ळ्या उपरांत आनी तो स्विकारल्या उपरांत तिचें जिवीत दुसरे भाशेन. भाव भयणीनो, आयज ज्या संदर्भान आमी आसा, ज्या वातावरणान आमी आसा, तेन्ना आमकां ही बरी खबर जायच. सगळीं आमी रावता, आमकां बरी खबर जाय. वी नीड अ गुड न्यूज. पयल्या वाचपान इजायास प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकलां, राजा आखाज, ताका सर्वेस्पराचो हो संदेश मेळ्ळो, तूं एक खुणा माग, कित्याक हो राजा भियेल्लो, भोंवतणी जें कितें घडटालें तें पळोवन भियेल्लो. आनी असल्या वेळार देव ताका एके भशेन आश्वासन दिता की हांव तुजे बरोबर आसा, आनी ह्या पासत दुसऱ्या मुखार, दुसरे जे राजा आसात तांचे मुखार खडखड नाका, भियेनाका. आनी ही भिरांत पयस करचे पासत ताणें ही खुणा मागलोली, माग म्हूण सांगली. पूण आखाज राजा किरीत भाशेन आपूण देवाचेर विस्वास दवरता हें सिद्ध करता, ना हांव आनी खुणा मागचो ना. पूण तो जेन्ना खुणा मागूंक फाटीं सरता तेन्ना खुद सर्वेस्परा देवान सांगलें की हांवूच तुका एक खुणा दिता, आनी ही खुणा म्हणल्यार एक आंकवार चली गर्भेस्त आसा.
दाविदाच्या घोराण्यान ह्या मनशा कुडाक जो सोडवणदार जाय तो उपजसो हांव करतलो. आनी ही खुणां भाव भयणीनो, कोणाच्यान मानून घेवंक जाता गाय ती, कोणाक मेळटा गाय ती. आयच्या जाबाब स्तोत्रान आमी कितें भाशेन हो दुसरो श्लोक जो आसा तातूंत नियाळ्ळां वो म्हणलां, सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो जायत. जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजांचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लबधो ना तसल्याच मनशांक. म्हणटच आमचे पासो तें देवाचें राज दवरलेलें आसा. देवाचें राज आमकां मेळटलें जाल्यार हें आमचें सगळें घडपाक जाय. आमचे हात नितोळ, काळजां निर्मळ आनी हलक्या पलक्यो वस्तू ज्यो आमचे भोंवतणी आसात, आनी ह्या दिसांनी असल्यो हलक्यो पलक्यो वस्तू भोव करून आमच्या राजकी मळार आमकां जाय त्यो दिश्टी पडटात आनी आमी सगळीं ह्या दिसांनी तातूंतच घडी गुंतलेलीं आसतलीं. जाल्यार असल्या संदर्भान ह्या हलक्या पुलक्या वस्तू फाटल्यान जो कोण साणोन पडना तसल्याच मनशांक हें राज मेळटलें. आनी हें मेळचे पासत जे भाशेन आंकवार मारीन आपलो जबाब दिलो ते भाशेन आमी दिवपाची गरज आसा. जाल्यार हो जबाब दिता आसतना जरूय तिणें आपले प्रश्न विचारल्यात कशें घडटलें. देवदूतान जे भाशेन पवित्र आत्म्याचें बळ तिका फावो केलें, ही कुरपा देवदूतान तिका पयलींच दिली. नमान कुरपेन बरयल्ली, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. कालच्या दिसाक आयतारा दिसाक आमी जेन्ना शुभ वर्तमान वाचलां तेन्ना एलिझाबेथीन जें नमान केल्लें तें आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलें. नमान मरे जें आमी मागणें करता ताचो दुसरो भाग. जाल्यार पयलो भाग आयच्या दिसाक आमकां मेळटा, जो आंज बोडव्यान आंकवार मरेक म्हणलो, नमान कुरपेन बरयल्ली, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. भाव भयणीनो, जरी तर देव आमचें सवें आसा आनी आमी देवाक जरी तर आमचो जबाब दिवपाक तयार आसा, जाल्यार जीं उतरां एलिझाबेथीन आंकवार मरेक म्हणलीं ती आमकांय फावो जाता. अस्तोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. आमकांय आमी सदैव आनी जें कितें आमी करता आमचें फळ जें दिता तें सदैव. जाल्यार हे भाशेन जातलें जाल्यार आमी देवाच्या उतराक आयतीं जावुया. देव संदेश दिता तो मानून घेवया आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडुया आनीक विस्वास दवरुया. कित्याक हें जें कितें आंज बडव्यान सांगलोलें, ह्या खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. जाल्यार देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना म्हूण खरेपणी आमी सत मानता जाल्यार जें कितें आमी करता तें आमी देवाचेर विस्वास दवरून करतल्या, भियेनासतना करतल्या, लजेनासतना करतल्या आनी सोडवणदाराक आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान, आमच्या गोराब्यान आनी ह्या संवसारान नव्यान हाडूंक आमी वावुरतल्या. हेंच करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेवया C21. कितें घालताय त्या उंड्यात, कितें घालताय ते काळशीत, याज्ञिक बाबाच्या हातान कितें बेगीर दवरताय. म्हजो म्हजे काळीज आनी मोल, म्हजो संतोष आनी तूक, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आनी खूण, म्हजे काळीज आनी मोल, म्हजो संतोष आनी तूक, सगळी म्हजी जीण घालता.
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी भरवशान आमी आशेतांव तें सासणाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. हे उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना आनी देवाच्यान जायना तसलें कितेंच ना हो विस्वास धरून आमी देवाक, आमच्या बापाक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणी करूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले, तूं संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Moja deva tu sor poro rucnar moso doni koro soglia kalsa nismok tuzo ave sodac Kurung favor Deva tuja moka lakta Kalis Moshe tukadita
देवदूतान मारयेक सांगले, आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली, जेजू म्हूण ताका नांव दवर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या खाणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सर्गीच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती खरी सवस्काय भोगूंक पावूं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. भयणीनो, आनीक 3 दीस उरल्यात. आमची तयारी बरी भाशेन करपाक भायली तयारी आमी सगळीं घडी करता. आमची भितरली तयारी करूंक आमी सगळ्यांनी भायर घेवचो. तुमच्या मदल्या कोणाक कुमसार जावपाची खुशी आसा, ह्या दिसांनी मिसा उपरांत तशेंच सांजेच्या वेळार आमी आसतल्या तुमच्यान येवन कुमसार जावं येता. आमी एक उमको दीस कसो दवरूंक ना, पूण ह्या दिसांनी आयज फाल्यां परवां कोणाकूय कुमसार जावपाची खुशी आसा जाल्यार तांणी येवन कुमसार जावचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. क्रिसमस डेकोरेशन जरी तर तुमकां कोणाकूय घेवपाक जाय जाल्यार आतां मीस जाल्या उपरांत ती हांगासर विक्रेक आसतली. देवाच्या पुताक मनशा सोयन दिवच्याक, मनशाच्या तारकाक घेवंक तुज्या कुसव्यान. देव तुका विंचता, तूं कबूल आसाय. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवे गोडो. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवे गोडो. तुजो पूत जातलो दुखींचो मनीस, आनोत्मो तुजो दुखींच्या बाल्यान विदलोलो जातलो. तूं कबूल आसाय. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवे गोडो. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवे गोडो.